तुमच्याकडे एक माझा एक भाव जो एक गडगडारीचो एक आमदार त्याची उदरगत गोंयच्या राजकारणात जातलीच या 2 वर्सां भितर, पण त्याच बरोबर संकल्पाची एक संकल्पना आशिल्ली आणि ती संकल्पना ह्या तरेची आशिल्ली की देशाचे प्रधानमंत्री की सामान्याचे सामान्य मनशाक ह्या प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते संकल्प माझे कडेन दर दीस फोन मारून झगडटा की डायलिसीस सेंटर आमकां हांगा सणाच्या परिसरात आमकां जाय, ते सगळे सेंटर बी सगळे रद्द करपाचे हांवें ठरयल्या, ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर सेपरेटली हांवें कालूच फायल मूव केल्या, जे संकल्प ह्याच टर्माक ते उबे करून मार्मुगांच्या लोकांक दिवं शकतलो. सडा कोणी सांबाळ्ळे, परिसर सांबाळ्ळे, मार्मुगा मतदारसंघ सांबाळपाक संकल्पान जितले कश्ट केला जाय ते लोक मंत्री जावन गेले, पण ते मंत्री लोकांनी कांयच करूंक पावले ना तुमच्या खातीर. आणि हो भाव जो माझो आसा, हो जी उदरगत हांव तुमकां आयजूच सांगता, तेजी उदरगत कांय म्हयन्यात तो ह्या तरेचो उदरगत जातली जे तुमचे प्रत्येक आशा, प्रत्येक भयण, प्रत्येक जाणटो आमचो जो आमच्या मतदारसंघात ज्येष्ठ नागरीक जे आहा यांचे बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा सुधारपाचो आमचो प्रयत्न असतो. हाऊ इम्पॉर्टंट इज दिस फॉर? हो एक नवीनच विचार आसा, मेगा हेल्थ मेडिकल कॅम्प इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हो कॅम्प करतले आमी. आणि हो एक नवीन विचार आमचो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे तांचो आसा. हाजे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हाजे भवितव्य कितें की हातून सगळ्या प्रकारचे लोक एकठांय आयल्यात. म्हणजे डेंटल कॉलेज ही एक डेंटल स्पेशालिटी, मागीर आमचे मेडिकल कॉलेज एकठांय आयला आणि हेल्थ सर्विसीस हे तिनूय डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ आर टुगेदर. म्हणून हातून म्हाका दिसता जो मनीस ह्या कॅम्पान येतलो ताका मॅक्झिमम फायदो जातलो. इतलेच न्ही की ताजे रेफरल्स पासून ऑन प्रायोरिटी आसतले, म्हणजे ही विल बी रिफर्ड टू हायर सेंटर लायक गोवा मेडिकल कॉलेज ऑर फर्दर ऑल्सो टू सुपर स्पेशालिटी ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. त्या मनशाक खंय तरी एक सपोर्ट मेळटलो, ताका एक वाट मेळटली. आणि आमी अशें पळोवन घेतला की ह्या कॅम्पांनी थोडे लोक बावडे घरा भायर सरूंक शकना, हांकां इतली फायदो जाता ताजो. आनी अशें आमी खुबशे लोकांक डिटेक्ट केला, अर्ली कॅन्सर केला डिटेक्ट, कोणाची डायबिटीस डिटेक्ट केल्या, कोणाची ब्लड प्रेशर डिटेक्ट केला. आणि हे जर गोष्टी आमी कंट्रोलान दवरले तर लोकांचे हेल्थ बरें उरतले. होच एक विचार आसा आनी हो विचार घेवन आमी फुडें वयता. आनी हो विचार आमचे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेचो आहा. तर आमी उलयतना आयकलें की तुमी आयज एक एक्स्ट्रा फोर्सीस हाडला, एंटिसिपेटींग की हांगा क्राउड चड जावंक शकता. आज आमचे आज पर्यंत एवरेज आशिल्ली 450-500, पण आता ऑलरेडी म्हाका दिसता 600 वयर रजिस्ट्रेशन जालां. आणि आमी कालूय आमकां 1000 जाले काल शिरोडा. आनी थंय आमकां अशें दिसून आयलें की आमी लोकांक चड वेळ लायनीन दवरचे न्ही, कॅम्पाक आयिल्ल्या लोकांक सुद्दां बेगीन अवेअर करपा जाय. म्हणून आमी कालूय एक्स्ट्रा फोर्स व्हेलो. आनी आजूय आमी तेच्या पयलींच आमकां खबर आशिल्लें की संकल्पाची पावर कितें ती, म्हणून आमी हांगा आज एडिशनल फोर्स 8 स्पेशालिटीचे आनीक 8 डॉक्टर घेवन आयल्यात. आणि हे इतलेच खातीर की लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून. जो मेगा मेडिकल कॅम्प जो आयज मुर्मुगांवान चालू आसा, सगळ्यांक पयलीं हांव ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे ताका मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा की हो कॅम्प आमकां ताणें मुर्मुगांवान दिलो. आनी हो जो तेजो विचार आसलेलो, जी हे कॅम्प आख्ख्या गोंया भितर घडोवन हाडपाक लागून जी तेंची विचारधारा आसली त्या विचारधारान तेणेन हो कॅम्प आख्ख्या गोंया भितर करचो म्हणून डॉक्टर्स, तेजे लागून सगळे आमचे डीन, डायरेक्टर हे सगळे जाण वावर करतात. आयज हांगा जो कॅम्प चलता हेजे भितर 18 डिफरंट OPD जी बांबोळे हॉस्पिटल आसा पळय तेजे भितर आसता तांकां सगळ्यांक आयज आख्खे GMC हॉस्पिटल आमचे मुर्मुगांव आसा अशें म्हणपाक जाता. आयज डिफरंट लोक जे डिफरंट OPD जे अटेंड करून तांकां सगळ्यांक डिफरंट रजिस्ट्रेशन दवरलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता जे हिसपान रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा लोकांक तो एक ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हेज क्रॉस 600, अजून भरपूर टायम उरलेलो आसा. म्हाका दिसता हो एक रिकॉर्ड जावंक शकता आमच्या मुर्मुगांवान कितें हायेस्ट रजिस्ट्रेशनाच्या बाबतींत, कित्याक हे लोक स्वता येयलेले आसा. आमी सगळ्यांक अपील केलेले, आमी पॅम्पलेट्स धाडून दिलेले लोकां कडेन कितें असो एक हेल्थ कॅम्प आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान दिल्लो आसा. आनी हेजो मॅक्सिमम फायदो आमचो लोकांनी. आतांच दोतोर सांगतना आमच्या डीन बाबान सांगलाशें कित्याक आयज लोकांक खूब त्रास जाता GMCन वयपाक, स्पेशली जाणटेली लोक जेन्ना GMCनूच तुमच्या दारार येयलेले आसा. जसो आमचो गव्हर्मेंटाचो विचार आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो कितें प्रशासन तुमच्या दारी, जेन्ना आमी तो प्रोग्राम करता तशेंच आतां आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे GMC तुमच्या दारीर हाडिल्लो आसा. म्हणजे आयज लोकांच्या दारा कडेन GMC हाडिल्लें आसा. आनी जे
लोकांक थंयसर टेस्ट करूंक जाय जे चॅकअप करूंक जाय ते सगळे थंयसर फॅसिलिटी अवेलेबल आसा आनी प्लस दोतोरान तुमकां आतांच सांगलां कित्याक मॅक्सिमम एडिशनल डॉक्टर आयज हांगा मुर्मगांवान गोवान येयलेले आसा हे खूब बरें दिसता जे रिस्पॉन्स लोकांचो इतलो मेळ्ळो आसा हांव परत एकदां मनानसून धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणेन कित्याक ताणें हो कॅम्प आमच्या मुर्मगांवान गोवान केलो आनी तेंचो हेल्थ ऑफिसर मुरगांवचो हेल्थ ऑफिसर बाकीची तेंची टीम जेंच्यांनी हे सगळो प्रोग्राम सक्सेसफूल करपाक लागून वावर केलो आसा तशीच आमचीय टीम आमचो मंडळ अध्यक्ष अविनाश नायक बाकीचे तेंचे वांगडी सगळे जाण जेंच्यांनी रात दीस हो प्रोग्राम करपाक सक्सेसफूल करपाक लोकांच्या दारान पावलेले आसा हेल्थ मिनिस्टर तरी आयज आमी पळयता की प्रत्येक फावट मुर्मुगांव 20 बेडेड हॉस्पिटल आतां तुमी पळयलें कित्याक खरेंच आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर ह्या प्रोग्रामाक पावपाचो आसलेलो बट काही कारणाक लागून एक एमर्जन्सीक लागून ताणें पावपाक शकना बट आयज ताणें ऑनलायन फोनाचेर आयज ताणें आमच्या लोकांक सगळ्यांक गॅदर एड्रेस केलो आनी ताणें एड्रेस करतना ताणें सांगलें की ऑलरेडी जी 20 बेडेड जी प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे सड्यार येवपाची आसा ती फायल ऑलरेडी क्लियर केली म्हणून तेज्या लागून लँड जी आसा ती ऑलरेडी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन ट्रान्सफर केलेली आसा त्याच प्रमाणे आमचे सर्वे डिपार्टमेंटचो डिमार्केशन जाल्लेलें आसा आतां फक्त फायनल प्रोसेस उरलेली आसा की टेंडराक वचून तेजे फॉर्मेलिटी करून म्हाका मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलेलें आसा 3 म्हयन्या भितर तेजें फावंडेशन घालुया म्हणून आनी हे रियलिटी हेज कम अप एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल मिनिस्टर